हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, गोड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांग, धाक, पोट, पाणी, पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, उमरो, सगळा सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. जाणटे सांगतात त्याप्रमाणे रातच्या 12च्या भायर पण त्यांच्यो वाट्यो पयलींच्यो ठरयलेल्यो अश्यो वाट्यो आसात, त्या वाटेन ते येतात. राखणदार म्हटल्यार हे आमचे एक राष्ट्रोळी, वेताळ, बाराचो वस अशे राखणदार म्हणजे ह्या शिमेक धरून आसात. हरमल गांवच्या शिमेक धरून ते हांगा राखण करतात. जाणटे सांगतात त्याप्रमाणे रातच्या 12च्या भायर अशे फिरताना खंय दिसले. आतांच्या काळान ना, आदी तेन्ना दिवे आसले, आतां लायटी जाल्यो, पण तितकेशे कोणाक हें जायना. पण त्यांच्यो वाट्यो पयलींच्यो ठरयलेल्यो अश्यो वाट्यो आसात, त्या वाटेन ते येतात. हय, देवीक कणेक आसा, म्हणजे कशें देवी कडेन ते येवन मागीर आपापल्या जाग्यार जातात अशें म्हणटात. आदी गांवांतसून रातचे लोक लायटी नासलेले, दिव्यान आसले, तेव्हा ते येता जाता लोक जाताले, तेव्हा तांकां खाली आवाज येतालो. रातच्या 1:00, 12:00, 2:00 धाण्यांचो खुळखुळाट आवाज येतालो. आनी तांकां अशी ड्युटी दिसली अशी म्हणटात. थोडी जाणटे सांगात आमी इडी आनी हें आदी शेळकूण दवरली, आनी ते शेळकूण आनी इडी दवरली जाल्यार दुसरे दिसा बघता ती इडी अर्दी जाय पेटान. त्या खातीर सादारण देवस्थान अशें दाखयता. आता आमचो सायडीक वेताळाच्या दिगेक दुराफळाचें देवूळ आसा. दुराफळ आसा, तेका आमच्या अमावशेची जात्रा जाता. त्या जात्रेक तेका दुसऱ्या दिसा कोंब्यांची जात्रा म्हणटा. ते कोंब्यांची जात्रा जातकच तेका एक माडाचो सोऱ्याचे न्हावान दितात आनी तेका जी आमचे भयणी जांकां भाचे जाल्ली आसतात ते येवन ते कोंबो मानयतात. शिमरेश्वर देवस्थान ह्यो एक राखणदार जावन आसा आयज शिमेचो. आनी हें देवस्थान जें आसा तें 12/5 पंचायतानांतलें देवस्थान जें रवणात भुमिका पंचायतान आसा, त्या 12/5सून तें देवस्थानाक तेचो उल्लेख आसा. तशेंच आमचें नारायणदेव देवस्थान जें आसा आयज त्या देवस्थाना कडेन तेचो उल्लेख आसा. हें देवस्थाना पयलीं मूळ स्थान तेच्या फाटल्यान आसा आनी थंगासर एक उणगीचें झाड आसा आनी त्या उणगीच्या झाडाक आतां वड बीन येयला. पूण तें मूळ स्थान, आनी त्या मूळ स्थाना कडेन सगळे हांगासर सायडीक उदीक व्हांवतालें, हांगा कांय नासलें. आनी त्या टायमाचेर हांगा म्हणजे बिचार तशें कांयच ना, तेन्ना पर्यटन वेवसाय बीन तसो कांय नासलो, फक्त आमचे मासेमारी लोकांचे ते झोपडे. हे देवस्थानाचे जो फाटलो भाग आसा ह्यो तेचो आयज मूळ स्थान. आमचे जे कितें हांगासर पयलीं पासून जे मान बीन आसात, लोकांचे आंगवणी चलतात, आयज केळ्याचे घट चलतात, कोंब्याचे मान चलतात, तेचे उपरांत बकऱ्याचे सुद्दां चलतात. आयज अशा वेगवेगळे तरेन डेली बुधवार आयतार काजू सोरो आसूं जावं पाव आसूं, उणो आसूं, रोड आसूं, अशे तरेन तेका विडी ह्या पद्दतीचो मान तेका चलतात. हे डेली आयतार बुधवार चालू आसता. म्हटल्यार समुद्रार हें देवस्थान आसा, समुद्राच्या कुशीक आसा. जो मासेमारी मच्छीमार लोक आसा ह्यो लोक हेंचे पयलीं पासून तो राखणदार.
नारायणदेव आसा, आज नारायणदेव देवस्थानाक सुद्दां आयज शिमरेश्वर देवस्थानाचे हें देवस्थान ताका लागता. तेचे उपरांत आयज थंय परशुराम सिद्धेश्वर आसा. परशुराम सिद्धेश्वर हें एक न्हू, परशुराम ह्यो वयर आसा आनी सिद्ध ह्यो सकयल आसा, परशुराम सिद्धेश्वर. तर अशे तरेन आयज तें देवस्थान आसा आनी ही सगळी देवस्थानां रेडी पाटणां आयज थंयसर लिंग आसा. तर आयज गांवचें देवस्थान, तेचे उपरांत सकयल नारायण देवस्थान, आयज हें शिमरेश्वर, आयज थंय आमचे जरीमरी विठोबा पुंडलीक साठ्यांची माता तें देवस्थान, तेचे उपरांत थंय परशुराम. अशे तरेन ह्या भुमीक महत्व आसा. हे हरमल गांवची भूमी ही पवित्र भूमी आनी ही पांडवकालीन ही देवस्थानां, ही आतांची देवस्थानां न्हू. पूण ह्यो देव खूब जाणांक पाणयांतल्याक म्हणजे हमखास पहा खंय ह्यो आनी चोपड्यांक पेता. हे देव पाणयांतल्या मनशाक केन्नाच तेंच्यांनी उलो मारलो पावलो असो ना मुद्दाम पावत आनी तेका साल्वार करीत. तर असो एक प्रसंग येयलो की त्या उदीक वयर येयले आनी त्या उदकाच्या फोर्साचेर जोरगतीक व्हडें व्होंवन गेले. रापणकारांचे व्हडें उदकान गेले व्होंवन. आतां रातचो वगत एक 2, 3, 4 अशा टायमार आमचे कोण ना, लोकय कोण ना, कित्याक सगळे काळो खंय लोकांची तशी वस्ती, रातचे तशे जाग बीन हांगासर कांय नासली. देखीन हे जाग सगळी आतां येयल्या, हे टुरिजम वेवसाय जालो आनी आतां सगळे जागे. तर त्या टायमार अशी परिस्थिती, तर आमचे बापूय बीन आमकां सांगताले की त्या टायमाचेर रापणकाराचें कशें आसतालें, रापणी मारताले जावं सगळ्यांक एकी कडेन आपयतलो जर सिग्नल दितले जाल्यार ते कुकारे मारताले. कुकारे मारप म्हणजे तेका एक आवाज दिवप व्हडल्यान, कुकार म्हणटा आमी तेका. तो एक स्पेशली आमच्या लोकांक कळपाचो एक आवाज त्या भाशेन ते करताले व्हडल्यान हांगा वयर तेमार रावन. आनी त्या भाशेन लोक धांवून येताले, म्हणजे तांकां खबर आहा कितें तरी आसा, एक तर रापण मारूंक आपयतात नाल्यार कितें तरी अर्जंट अशें. तर कोण तरी रातचो कुकारे मारता. आतां कोण मारता, हांगा सगळे धांवून येयले, पळयताले व्हडें उदकान पावला, पोहून वचपाचें व्हडें सगळें रापण सगळें जाळें वचपाचें. पण अशा टायमाचेर सगळ्यांनी ते काडले. एकामेकाक सगळे विचारतात कोणी केले, तूं आपयले रे आनी कोणी आपयले, कोणी कोण, तर कोणी ना. कळ्ळें की आयज शिमरेश्वर आसा आनी हे शिमरेश्वरान आमकां वाटयले. व्हडे सुद्दां जेन्ना उदकान वयताले, रापण वयताले, तेन्ना केदेंय ल्हारां ल्हारां व्हडले व्हडले येतात. केदें क्लायमेट चेंज आसता, त्या टायमार तेका उलो मारल्या उपरांत त्या ल्हारां जिरोवंकूच जाय आनी त्या ल्हाराचें उदीक जावन आयज बरे तरेन सगळ्यांक सुकरू भरप हाडप, अशें तेका उलो मारल्या शिवाय वचनासलें. तर अशें हें शिमरेश्वर देवाचें एक ख्याती आसा. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी 4 लांची असले. ते हरमलच्या सोसायटीक एक त्यांनी लांच दिल्ली, हरमला एक दिली, बेतला एक दिल्ली, कर्नाळे एक दिल्ली आणि हेतून एक दिल्ली आमच्या हळदोण्या. ती एक दिवस काय जाली, 2-3 वर्सां आमी चललेली. आमकां हयसर काय दवरपाक जागो नाय, खाड नाय, न्हंय नाय. आमी ती अशीच भायर नांगरून दवरूंक एक दीस ती अशी बांगारली, पलटी जाली आनी सरळ येवन हय तेकली. ह्या देवाच्या ह्याच्यार तेकली आनी सुकते. आतां पाणी सुकान गेलां, सुकी पडली, वयतली कशी भायर, पाणी आशिवात काय वचना. आता काय धुकलून काय जावंक शकना. ती 5-50 लोक लागले म्हणून जहाज काय धुकलान जायना, असली गोष्ट ती. देवाक ह्या हयसर ते लोकांनी हें केलो, ते म्हणजे आमी तेन्ना धाकटे आसलो धुकलपाक. म्हणजे धाकटे म्हणजे 12-13 वर्साचे, 64-65 गोष्ट ही. तेन्ना ह्या देवाक कोमो नाल्ल दिता म्हण सांगलो. त्या बरोबर ऑटोमॅटीक अशें आमी पुश करता, कितें ती बोट अशी आमी लोक 10-15 जाण पुश करता ऑटोमॅटीक स्टार्ट मारली इंजिनात, जाल्यार इंजिनात पाणी भरलां आनी पाणी असा फराफरा करून उसा जाता भरलेले. ही माझी गोष्ट म्हणजे माझ्या देखत. आणि ती धुकली, त्या धुकलता तेतून ती भायर वयता काय, म्हणजे ह्या देवाचं ह्या कोमो नाल्ल दिता म्हटलं. हेका सिद्धेश्वराक केळी दवरता म्हण सांगली आणि जरी मरीक होटी हांगयली, नारायण देवाक 5 केळी दवरता म्हण सांगली. इतक्या देवान ती लात सरळ असली तशी गेली भायर. बुट्टा थंय होडी, बुट्टा ते जहाज भायर गेले आणि ते सेफ केले. खरो अनुभव म्हणजे आमच्या कामगार
आमच्या फाटल्यान जे हांवें रेस्टॉरंट दिलें त्याच्यानंतर एक फॉरेनराक दिलें चलोवपाक, तर तेणी थोडी मस्ती केली. कोंबे सोडले, कोंबे कोणी खाल्ले, तेणी आपलो खाल्लो, पण ते मस्ती करून खाल्ले. आनी ताका खूबसो वायट प्रत्यय येयलो म्हणजे लोकांनी पळयलो. आमी पळोवपाक रावले ना थंय. तो असोच भोंवतालो म्हणजे कितें सोदतालो तो कोंबो सोदतालो. अशा पद्दतीन हें जालें आनी त्याचो अनुभव ताका येयलो. म्हणजे कसो ह्या राखणदाराचो अनुभव येयलो की तो उलोवंक शकना, सांगूंक शकना, धांवता कोंबो धरून. अशा पद्दतीन ते सगळे आमकांय कळ्ळें की आमच्या हेच्या प्रमाणे हे हांगासर एक जागृत देवस्थान आसा. त्या देवस्थानानसून आमी ताका इतके हे जावंक लागले की आमकां खरेंच हांगासर देव आसा, राखणदार आसा. ते म्हाज्या धंद्याचो राखण तेणी केलें. ह्या पद्दतीन आमचें चलता. आवाज हो स्वता म्हाका हांगासर एक घर आसलें. त्या दुर्गा कडेन तेचेर म्हाज्या वांगडा एक कामगार आसलो पै म्हणून. तेणी म्हाका उठयलो आनी म्हणालो, हांगा पळय कोण बसला तो. पळय म्हणटकूच कितें आतां कोण तरी बसला आसतलें, तो बस न्हीत. पूण म्हाकाय रावंक जावंक ना, पूण पळयलें तर एक आमी सहज म्हटलें बाबा कोण तरी येयला आसतलो भोंवंक, पूण तशें नासलें तें. त्याच्या हेतानसून तेची फेरी आसली, हे आसलें अशें म्हणटात, पूण तें खरें आसलें अशें दोळ्यांनी पळोवन म्हाकाय एक विश्वास दिसलो की हांगा कितें तरी तेची फेरी आसता. आनी ती फेरी म्हाका बरे भाशेन पळोवंक गावली. आनी तेतूनसून फुडें आमी ताका मानलें. आमी सायडीक पावले, हांगासर पावले म्हणटा हे हॉटेल जें आसा तें आमी बांदून सुरवाती पासून केलां आनी तेच्या हेचेर ते चलताले. सी हॉर्स म्हणून ते चलताले. त्या हेतूनसून ती प्रेरणा घेवन तेतून सांगपाचो उद्देश कितें की आमच्या फाटल्यान देव आसा, हो राखणदार आसा. आणि थंयसून वता तो. आतांची वाट बंद. आतां गाडी काय हे पयलीं पासूनच देवस्थान आहा, पुर्वजा पासून आहा थंय. आतांची वाट तेची बंद जाली. लोकांनी कितें केलें, घरां बांदली, वाटां घेतली, दुरी घातली, तांकां येवंक खंय मेळटा. तरी आमी आमची इतलीशी वाड आहा उतलीच दवरता. येवं ना येवं. आमी रातचे कित्याक भोंवता, तेंची फेरी 12 ते भायर.